जाल्या नंतर सगळ्यात पयलीं जर गोंयांत जर खंयचे जर आशिल्ले जाल्यार पत्रक आशिल्ले ते म्हणल्यार दैनीक प्रबंधक आनी स्वातंत्र्या नंतरच्या वेळाचेर पत्रकारितेची गरज आनी त्या मोठी आंदोलनां मोठ्या मोठ्या लोकांच्या नेतृत्वाक चालना दिवपाचें पत्रक जें आशिल्लें तें गोमंतक ताका आज 64 वर्सां पूर्ण जातात. खरें म्हळ्यार आनंदाची गोश्ट. ताणें अशीच एक आपली परंपरा चालू दवरची, बरी दवरची आनी लोकांक अशें बरें एक सत्याची कास आनी पारदर्शक अशें पत्रकारिता अनुभवपाक परत एकदां सारकी मेळची अशें देवा कडेन मागता. परत एकदां अभिनंदन. जर्नलिजम विथ करेज हें गोंयांत जर जितलें एक्सटिंक्ट जावपाक लागलां, जितलें कमी दिसूंक लागलां, तें गोमंतकान क्लियरली दिश्टी पडटा. आनी ताजे खातीर गोमंतकाक हांव परबी दितां आनी मागता की जे क्लियर कट स्टँड जे खूब कडेन गोमंतक घेता, चड करून पर्यावरणाचे बाबतीन ओ गोंय फुडलें राखपा खातीर, ओ जें गोंय आशिल्लें तें गोंय परतें करपा खातीर हे इश्यूचेर फर्म रावचें, सरकाराच्या दबावाच्या अंडर येवचें न्ही आनी सरकाराक एक्सपोज करीत रावचें. कित्याक गोंयचे जनतेक खरें पिक्चर जाय, फक्त सॅनिटायज केल्लें पिक्चर जे खूब जाण करूंक लागल्यात तें नाका. आनी म्हाका खात्री आहा खंयचेय भाशेन पेपर येवं, जो पेपर खरें सांगतलो, सत्य सांगतलो, हे पेपराक सदांच फुडार आसतलो. 64च न्ही 164 जातले ही गॅरंटी आहा आनी गोंयकार एक्सेप्ट करीत रावतले. देव बरें करूं. I like to congratulate आयच्या दिसाक गोमंतकाक and the entire group, बाबराजू नायक आनी सगळे तेजे स्टाफाक. कित्याक म्हाका दिसता टुडे गोमंतक इज रिचीज एवरी हार्ट ऑफ एवरी गोवन. आनीक ज्या पद्दतीन कॉमन इश्यू सादारण लोकाले इश्यू देर आर फ्यू पीपल हू रेज. आनीक हेजो म्हाका दिसता जेन्ना यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, म्हाका दिसता आज प्रेस भावाचेरूय खूब एक चॅलेंज जाता. And they correct politicians like us as well, where we need to be corrected. So I congratulate you all for and wish you all the best की मुखालची ही जर्नी आहा ही सक्सेसफूल जावपाक आनीक आमची शुभेच्छा. आयज समस्त गोमंतकाच्या वाटेन आमचे जे गोमंतक न्यूजपेपर हेच्या वर्धापन दिवसा निमित्तान 64th वर्धापन दिन तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. तेंचे एडिटर जाले, बाकीचे तेंचे सगळे ऑफिसर्स जाले, बाकीच्यांचे सगळो स्टाफ जालो, जे रिपोर्टर्स आसा, जे रिपोर्टिंगा भितर आसा, तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. कित्याक आयज ऑलमोस्ट 64 years म्हळ्यार इट इज अ लॉंग वे जे आमचे गोमंतक पेपराक आयज जाल्लेले आसा. आनी आयज आमी जाणा जो सुरवातीक पेपर जो गोंयान आमी भुरगेपणानसून पळयता जाल्यार तो गोमंतक न्यूज पेपर आसा. आयज एक स्टेप फुडें वचून ते डिजिटली जाल्लेले आसा. आयज गोमंतक TV स्टार्ट जाल्ले आसा, जाका 4 वर्सां ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लेले आसा. सो इन फ्युचर हांव तांकां ऑल द बेस्ट विश करता ऑन बिहाफ ऑफ सगळे आमचे गोंयच्या लोकांच्या तर्फे. आनी अशीच तेंच्यांनी जी तेंची सगळी टीम जी आसा पळय तांकां हांव शुभेच्छा दिता. आयज गोमंतकाचो 64वा वर्धापन दिन ह्या निमतान आमी आयज हांगा जमले आनी हांव शुभेच्छा दिता गोमंतकाच्या सर्व परिवारांक. कारण आमी पळयता गेली कितलीशीं वर्सां गोंयान एक बरो न्यूजपेपर जे सगळ्यो न्यूज खेड्यापाड्याच्यो सुद्दां न्यूज आमकां थंय पळोवपाक मेळटा ह्या पेपराचेर. आनी आमी सदांच हो पेपर घेवपी वाचपी आनी आयज 64 वर्सां सुद्दां तेणी आपलो तसोच एक स्टँडर्ड दवरले कडेन आसा. त्या खातीर हांव गोमंतक परिवाराक आनी गोमंतकाच्या TV चॅनलाक सुद्दां शुभेच्छा व्यक्त करता. My heartiest congratulations to Gomantak for completing 64 years in service. Remember one thing, the media is a very powerful tool of democracy. It's the fourth pillar of democracy. But what I have to say is one thing. Gomantak इतले वर्सां गोंयचो आवाज आयकून गोंयचो प्रश्न हिशोब मांडून फुडें गायला. देखून गोमंतक पेपर, गोमंतक तुमचे सगळे आसात ते गोमंतकाचे फॅमिली उरले आतां 64 years. आतां मुगे 59-60 जाता, तुमचीच 64 years म्हूण म्हजे व्हडले. बट स्टील थर्ड पार्टी पेपर उक्ती जातात आनी 2-3 वर्सां बंद जातात.
मत जातात दुसरे येतात हातात तेका म्हूण तुमी उरले आनी गोंयचे पासत उरले म्हूण हांव तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी सांगता तुमकां एसलो वॉयस तुमचो फियरलेस आनी वॉयस ऑफ द पीपल अशें करून रावपाक म्हूण म्हजी मागणी तुमकां आनी केन्ना गोंय सोडनाका गोंयचे पासत चिंत गोंयचे पासत वावरात देव बरें करूं गोमंतक पेपर हाजी आज 64 इयर्स 64 वर्सां पुराय जाता सो अभिनंदन आनी आमच्यो काँग्रेस पार्टी तर्फे शुभेच्छा. म्हाका दिसता गोमंतक एक असो पेपर जो प्रत्येक गांवांतल्यान प्रत्येक मनशाचो आवाज हो सगळ्या जनते मेरेन पावप आनी एक न्यूट्रॅलिटीन व्हरप. कित्याक सदांच फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जाका आमी म्हणटा मिडिया हाऊस ही हॅज टू बी ऑलवेज न्यूट्रल एंड नॉट बायस. पूण आमी गेल्ली 64 वर्सां पयलें की गोमंतक हो सदांच गोमंतकीय लोकांचो आवाज तांचे प्रश्न हे सगळे जनते मेरेन पावोवपाचें काम करता. आज ह्या वर्धापन दिसाक तुमकां खूब शुभेच्छा आनी हांव मागतां की अशेंच कार्य अशेंच काम गोमंतक मुखार व्हरतलो. त्याच बरोबर तुमच्या TV चॅनलाकूय 4 वर्सां पुराय जातात सो तुमचें अभिनंदन आनी शुभेच्छा आनी असोच हो TV आनी मुखार वचचो आनी सगळ्या गोंयकाराचो आवाज हो सगळ्या जनते मेरेन पावोवचो. गोमंतक आज 64 वर्सां मनयता. गोमंतकान जी गोमंतका भितर जी जागृती केल्या ही आमी केन्ना विसरूं शकना. गोमंतक म्हणजे एक जागृती पेपर. गोमंतक म्हणजे एक गर्जना म्हणपाची सारकी की गोमंतक लोक सकाळी फुडें घेता की गोमंतकाची सत्य परिस्थिती आनी सत्य बातमी येता म्हणून आनी ती तशीच ताणें दवरची आनी ती तांकां शुभेच्छा म्हाजी. गेली 64 वर्सां गोमंतकान गोंयच्या जनतेची मनां जिखल्या. अशेंच फुडें गोमंतकान कार्य चालू दवरपाचें. 64 वर्साचो वर्धापन दिना निमित्त शुभेच्छा. थँक्यू. वर्धापन दिना निमित्त काँग्रेस पार्टीच्या वतीन गोमंतकाच्या सगळ्या स्टाफाक तेंचो एडिटर आनी इतर सगळे कर्मचारी हांकां अभिनंदन तेंचें करता. गोमंतक फाटलीं 64 वर्सां गोंया खातीर काम करीत येयल्लो आसा. गोमंतकार आमी ल्हानपणा पासून जेन्ना आमी शाळेन वयताले तेन्ना सुद्दां शाळेन आमी तो पेपर आमचो गुरुजी हाडून आमकां दितालो आनी तो तेचे ते चिन्ह आसा ढाल आनी 2 तलवारी त्यो आजुनूय ल्हानपणाकसून आजुनूय आमच्या नदरेक आसा. गोमंतक ही खरी बातमी दिता, बरी बातमी दिता, ताबडतोब आनी कडक बातमी दिता. गोमंतकाचे पॉलिटिक्सा व्यतिरिक्त जे समाज जावं संस्कृती जावं विज्ञान जावं कला जावं हे सगळे विशय गोमंतक बरे भाशेन हाताळटा. गोमंतक दैनिकाच्या 64th एनिवर्सरीच्या निमतान हांव तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. सगळ्याहून पोरणे गोंयचें दैनीक मराठी दैनीक अशें म्हणून गोमंतकाचें नांवलौकीक आसा. येणाऱ्या काळान तांचें हें नांवलौकीक जें आहा तें आनीक भरभरून वयर सरचें आनी तेंच्यांनी समाज आनी बाकीच्या सगळ्या गोश्टीक जो आयज मेरेन न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आहा तो तेंचो असोच चालू उरचो. हांव परतून एकदां दैनीक गोमंतकाक शुभेच्छा दिता. जन्माला आल्यानंतर वर्तमानपत्र म्हणून असतं आणि असं असतं आम्हाला काही अगदी लहान असतं तेव्हापासून गोमंतक हे वर्तमानपत्र त्या काळी खरंच म्हणजे आम्हाला म्हणजे रोज गोमंतकमध्ये लहानपणापासूनच सवय झाली. आम्हाला वाचनाची सवय केली ह्या दैनिक गोमंतकनं. आणि आता तर राजू नाईक किंवा जे संपादक झाले त्यांनी सगळ्यांनी मला त्याच्यामध्ये लिहायला सांगितलं. माझी कित्येक सदरं आली आणि रोज आम्ही काय करतो ते पण तिथं येतं. सो दैनिक गोमंतकला माझ्या परिवाराच्या शुभेच्छा आणि खूप छान चाललं आहे. दिवसेंदिवस या वर्तमानपत्राची असा दर्जा चालला आहे, इतकी उंची वाढली आहे आता म्हणजे खूपच ग्रेट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा गोमंतकाक 64 इयर्स कंप्लीट केली म्हणून. तांणी जे वायड रिपोर्टींग आसता सामकें बरेचशे इन्क्लुडींग ज्युडिशियल प्रोनाउन्समेंट सगळे कवर करतात सोशल इव्हेंट्स. आणि आता तुमचो चॅनलूय जाला म्हणजे खूप ग्रोथ जाल्या गोमंतकाची फ्रॉम द टायम इट स्टार्टेड एज अ प्रिंट इशू. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. I am happy to be here for this function. Gomantak is synonymous with Goa and I am happy to join them on their founding day and I wish them all the best.
64th anniversary गोमंतकाची हांव तांकां खूब परबी दिता. गोमंतक is one of the oldest publications in Goa and the reach has been like tremendous over the years. Ideological battles also have been fought from the front of Gomantak, and it is a part and parcel of the culture and the bloodstream of Goans. So I wish Gomantak all the best for the future and may they continue doing the great job they do. गोमंतकाच्या 64th एनिवर्सरीच्या निमतान आमी गोमंतकच्या सगळे मॅनेजमेंट जावं स्टाफ रिपोर्टर्स मिडिया प्रेस रिपोर्टर्स हांकां सगळ्यांक हे परबी दिता. आज 64 इयर्स जेन्ना कंप्लीट करता आमकां खबर आसा गोमंतक हो डेली कशे भाशेन सत्य आहा तें लोकां मुखार हाडपाक सोदता. बिंदास कसलाच भिरांत नासतना स्वता आहा तें लोकां मुखार हाडटा आनी जे फॅक्ट्स आहा ते लोकां मुखार हाडून जागृत करता. आमी गोमंतकाक आनीकूय व्हडले पावंडे हांव येता ह्या रिपोर्टींग फिल्डान आनीक तांचो ग्रोथ आनीकूय तितलो वाडचो अशें आमकां दिसता. आतां गोमंतक TV बी येयल्ली आसा. सो ह्याच भाशेन डिफरंट जे मॉडर्न माध्यम येता तातूंत गोमंतकान आपलें हें घालचें आनी आनीकूय तांचो ग्रोथ जावचो. गोमंतक ही 64 years खूब परबी. I wish the channel and all of you, the staff, a huge congratulations and all the best. You all have always supported me. So I've personally come all the way from the south along with one of my dear punches, Pio. So thank you once again for always being the fourth pillar of the constitution and being such a strength. I wish and I pray that always this strength that you all hold will take Goa and Goans ahead in life. So thank you once again for inviting me here and all the best. God bless you all. म्हाका दिसता सगळ्यांक संवय जाल्या गोमंतकाची, कित्याक इतलीशीं वर्सां पेपर चलता. म्हजे मुंबयच्यान बी केन्ना थोडे सोयरे बी येताले न्ही, घरा कडेन पेपर पळयताले तेन्ना तांकां म्हळ्यार वेगवेगळे लोक तांकां वेगवेगळ्यो गजाली आवडटाल्यो. म्हणजे भितरलीं पानां, भितरलें इन्फॉर्मेशन अशें खूब बऱ्या तरेन हो पेपर पयलींच्यान आशिल्लो आनी अजून चलता खूब नेटान. सगळ्यांक गोमंतकान काम करपी लोकांक खूब खूब परबी आनी अशेंच काम चालू दवरत. Today I would like to congratulate Raju sir and the entire team of Gomantak for completing 64 years for Gomantak as a newspaper and 4 years for the television channel. जी कामां कोत्ता आनी हांवें पयल्या तशी कोणूच करना आख्खे गोंयान, and that is something really commendable. So I have been part of lot of the events, lot of the activities that Gomantak does, and I would say that culturally आमच्या गोंयान कल्चर राखपाक Gomantak is one of the best media houses as far as culture is concerned. They are leading the way as far as culture is concerned. News बा सगळें कोत्ताच पूण कल्चराच्या बाबतीन they are number one and they will always be number one. Thank you. गोमंतक 64 वर्सां पुराय करता. खोशयेची गजाल. गोमंतक जेन्ना हांव वाचतां किंवा म्हजोच कॉलम बोरकारी वाचता तेन्ना म्हाका दिसता की हो गोमंतकाचो वावर खूब मुखार पाविल्लो आसा. आनी आज आमी गोंयचें जेन्ना वर्तमानपत्रां पळयतात तांकां हांव कंपेर करिना, पूण गोंयकारपण आनी गोंयची अस्मिताय राखून दवरपाचें काम गोमंतक सातत्यान करता. आनी हें अशेंच तरेन मुखार वचत जाल्यार आमचें गोंय उरपा खातीर आमकां दिसता हीच एक पत्रकारिता आमकां तारतली. आनी त्याच खातीर हांव गोमंतका कडेन कनेक्ट रावतां आनी गोमंतकाक शुभाशिर्वाद दिता. देव बरें करूं. दैनिक गोमंतकाची 64th एनिवर्सरी म्हज्याहून 2 वर्सां धाकटो, पूण आज पासून ताजी संगत इतली जाल्या की सकाळचो जर गोमंतक वाचना जाल्यार आमकां कांयच फुडलो दीस सारको वचना. ह्या निमित्तान हांव दैनीक गोमंतकाच्या सगळ्या टिमींक हुनहुनीत परबी दिता, उर्बे भरीत परबी दिता. आनी हाज्या फुडले कितलींशींच वर्सां अशेंच आमचो दीस उजवाडावचो म्हूण मागता. आज गोमंतकाचो 64वा वर्धापन दिन ही आमकां सगळे गोंयकारांक म्हणजे गोमंतकीयांक मोठी अभिमानाची गोश्ट. सुरवातीचे म्हणजे ल्हानपणांतल्यान आमी माधव गडकरी, नारायण आठवले हांकां सगळ्यांक आमी पळयल्ले आसा. आनी आज आमचो राजू नाईक
हो कारभार मुखार व्हरता. सो म्हजी गोमंतकाक हार्दिक शुभेच्छा आनी गोंयच्या लोकांची वाचा फोडीत रावची, जनतेचे प्रश्न सोडयत रावचे हीच अपेक्षा. देव बरें करूं. आम्ही गोमंतकचे साधारण आमचे गोमंतकचे नाते साधारण 65 पासून आसा आणि ते आमचे म्हणजे एक फॅमिली मेंबर कशे जाल्ले आसा आमचे आणि जाली विक्री बरी चालू आसता. आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचे किंवा चडांत चड प्रयत्न चालू आसता आमचे. आमी गोमंतकाक सुयश दिता. Congratulations on Gomantak newspaper as well as Gomantak TV. Gomantak newspaper especially because it used to carry lots of information, especially from my point of view. Philately and Dhyanesh Moge used to write it regularly and spread the word of philately in different aspects, whether it's wildlife or whether it's Goa liberation or whether it's culture and heritage. Shashikant Punaji, chairperson of Goa State Commission for Protection of Child Rights. गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष. फाटली 64 वर्सां दैनीक गोमंतक गोंयाच्या जडणघडणीन गोमंतकान जें योगदान दिलां तें खूब नोंद करपा सारकें. केवळ वर्तमानपत्रच न्ही तर सर्वसमावेशक सगळीं भुरगीं आसूं बायलां आसूं सगळे जो घटक आसा ह्या समाजाचो, ह्या समाजाच्या घटकाच्या विकासा खातीर दैनीक गोमंतकाचें फाटलें 64 वर्साचें कार्य हें कौतुकास्पद आसा आनी हें कार्य सदांच तांच्यांनी फुडें व्हरचें अशें मागता. थँक्यू. नमस्कार, मी चित्रा प्रकाश क्षीरसागर. गेली 32 वर्ष झाले मी गोमंतक वाचते. माझे मिस्टर गोमंतकमध्ये सब एडिटर होते. एक लेखिका म्हणून जर कुणी नाव दिलं असेल तर दैनिक गोमंतकने. महिलांसाठीचं तनिष्का असू दे किंवा राजकीय विषय असू दे, सामाजिक विषय असू दे, गोमंतक वाचला की ती बातमी ही त्या बातमीची विश्वासार्हता जी म्हणतात ती पक्की असते. त्यामुळे गोमंतक हा आमच्या जिव्हाळ्याचा विषय, गोमंतक हा आमच्या आत्म्याचा विषय. गोमंतक म्हणजे विश्वास हे लक्षात घ्या. आणि महिलांसाठीचं जर कार्य तनिष्कच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणावर चांगल्या पद्धतीनं होतं आहे. आणि परत सांगते की एक साहित्यिका म्हणून जर उदयास येण्यास मदत जर कोणाची झाली असेल तर दैनिक गोमंतकची झाली आहे. एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून माझ्या दैनिक गोमंतकला शुभेच्छा. शिवसेनेतर्फे आजच्या या 64व्या वर्धापन दिनानिमित्त गोमंतकाला शिवसैनिकातर्फे शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि गोमंतक पेपर म्हटल्यानंतर हा एकदम जुना पेपर म्हणजे आम्ही लहानपणापासून हा पेपर वाचत असतो. आणि आता किती पेपर असू दे, वर्तमान असू दे, गोमंतकची जी काय चव आहे वाचण्याची ती अजूनपर्यंत तशीच ठेवलेली आहे. त्याबद्दल मी सर्व संपादक त्यांचे सहकारी यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा व्यक्त करतो. गोमंतक आणि म्हजो संबंध ल्हानपणापासून म्हणजे हांवें गोमंतक घेताली. त्या वेळार गोमंतक म्हणजेच न्यूजपेपर आशिल्लो. तो शाणू म्हणून आमचो एकटो एजंट कसो आशिल्लो. तो मोटरसायकलीन येवन आमकां गोमंतक आमच्या घरा कडेन दितालो. सो तेन्नाच्यान गोमंतकाची ओडी लागली आनी गोमंतकान बऱ्यो बऱ्यो बातम्यो इन्वेस्टिगेटीव न्यूज येताले. फॉर एक्झाम्पल ते जानू गाडी प्रकरण जाल्लें मडगांव, मळी प्रकरण, मागीर बाखिया पलायन प्रकरण ह्या सारखे त्या वेळार एक्सक्लुझीव स्टोरीज गोमंतकाचेर येताले आनी इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम जातालें. सो म्हाका पयलींच्यान गोमंतकाचे बद्दल हें आसा. आनी देन आय वॉज असोसिएटेड विथ उजवाड म्हणून रोमी कोंकणीन न्यूजपेपर येतालो, ताका हांव बरयतालो. आनी लास्ट टायम हांवें आय वर्कड एज अ कॉरस्पॉन्डंट फॉर गोमंतक, मराठी गोमंतक हांवें कॉरस्पॉन्डंट पुंडा कॉरस्पॉन्डंट म्हणून आशिल्लो हांव. सो गोमंतकाचो आनीक म्हजो संबंद त्या भायर म्हजो चलो गोमंतक टायम्सान आशिल्लो स्टाफ रिपोर्टर म्हणून. सो बरें दिसता इतले वर्सांची वाटचाल आनी गोमंतक इज कमींग अप अगेन एंड अगेन आनी आनीकय वयर येता आनी वाचकां पर्यंत चड बऱ्यो एफेक्टीव न्यूज व्यूज पावयता. ऑल द बेस्ट टू गोमंतक. नमस्कार, हांव स्नेहा नाईक, कुणबी गोवाचे फावंडर.
कुणबी गोवान आमी वेगवेगळे साडी जी कुणबी खाशेली आमची गोंयची मानेस्त तशें धरले जाता तिका एक मॉडर्न टच दिवपाक तिका मार्केटान आनी सन्मानान उबी रावच्या खातीर दिमागान उबी रावच्या खातीर आमी कुणबीक आतां साडी शॉल टॉवेल इतल्या पुरतीच मर्यादीत न दवरता तिका एक मॉडर्न टच दिल्लो आसा. तातूंत आमी वेगवेगळे फ्रेम्स करता. तुमी हांगा पळोवंक शकता चितारी आर्ट यूज करून आमी ह्यो फ्रेम केल्या. इतलेंच न्हय तर आमची जी माटोळी आसा रेनर आसा अश्यो ज्यो आमचे गोंयचे ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट करतात ते सगळे आमी ह्या फ्रेमीन हाडपाचो यत्न केला. इतल्याच खातीर की कुणबी आतां मॉडर्न गिफ्ट कॉर्पोरेट गिफ्ट ह्या हेतून येवचें. नमस्कार, मी कवयित्री कालिका बापट. ध्यास गोमंतक श्वास गोमंतक अशी गोमंतकची ओळख आहे. आम्ही लहानपणापासून गोमंतक वाचतो आणि गोमंतक वाचता वाचताच पुढे साहित्यात पण आलो, कविता लिहू लागलो. गोमंतकची खूप जुनी सदरं आहे, कवडसे वगैरे अशी त्याच्यामध्ये आम्ही लिहायचो. आणि पुन्हा एकदा मी हे गोमंतकला आणि सर्व गोमंतकच्या टीमला शुभेच्छा देते आणि हा गोमंतक सदैव भरभराटीचा हो अशाही पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते. आणि आम्ही लेखक म्हणून गोमंतक आमचा आधार आहे असं म्हणते, कारण गोमंतकमध्ये आम्ही लिहितो, कविता लिहितो, कथा लिहितो. जे गोमंतकमधूनच अनेक कवी आणि लेखक घडले आहेत. तर पुन्हा एकदा सर्व टीमला आणि गोमंतकला वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार, मी रजनी अरुण रायकर, राहणारी मडगाव. आणि आज गोमंतक 64वा वर्धापन दिन इथं साजरा करत आहे. माझ्या लहानपणापासून बालपणापासूनच म्हणेन मी नेहमीच गोमंतक बघितलेलं आहे आणि जेव्हा मी वाचायला शिकले तेव्हापासून मी गोमंतक वाचत आलेले आहे. त्याच्यानंतर काही वर्षांनी मी गोमंतकची एक प्रेस रिपोर्टर म्हणून सुद्धा काम केलेलं आहे, जवळजवळ 10-15 वर्ष. आणि त्यावेळेला गोमंतक ज्या धडाडीनं गावचे वेगवेगळे विषय हाताळत आहेत त्या हाताळण्यामध्ये सुद्धा मी माझा हातभार लावलेला आहे. गोमंतक हे एक अग्रगण्य असं सप्ताह आपलं दैनिक आहे आपल्या गोव्यातील. त्यामुळे गोमंतक म्हटला की त्याच्यातून गोव्यात घडणाऱ्या वेगवेगळ्या घडामोडी नेहमीच आम्हाला आणि प्रत्येक वाचकाला खुणावत असतात. त्यामुळे गोमंतकची जी गोव्यातील प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये जी प्रतिमा आहे ती मला वाटतं आणखी कुठल्याही दैनिकाला प्राप्त झालेली नाही. आणि त्यामुळे गोमंतकशी माझं पुष्कळ एकदम जवळचं नातं आहे आणि गोमंतकची अशीच भरभराट होत राहो आणि वेगवेगळे ज्वलंत विषय जे आजपर्यंत ते हाताळत आहेत असेच विषय त्यांनी नेहमी हाताळत राहो आणि लोकांपर्यंत हे विषय पोचो अशी मी आशा व्यक्त करते आणि त्यांना भरभरून शुभेच्छा व्यक्त करते. धन्यवाद. नमस्कार सर्व गुरु. नमस्कार, मी उमेश शंकर गाड मोपा पेडण्याच्यान येयलो. ॲक्च्युअली मी सगळीकडे जर तर मराठी भाषेतून बोलतो आहे. माझ्या पेडण्याच्या भाषेतून आम्ही केव्हा बोलतलो म्हणून हंय आमी येयलो, कारण पेडण्याच्या भाशेक जिवंतपणां जर दिली तर गोमंतकान दिली आसा. पयलीं म्हाका खबर आसा की जाणटेपणान आमच्या गोंयांत आमच्या मोपा जावं तोरशा त्या परिसरात जे लोक आमचे आसात मॅडम सांगता तांकां पेपर म्हणून कितके खूब पेपर येयले, रास पडली सद्या पेपरांची खंय डिलरांकडे आमच्या एजंटांकडे. पण त्या लोकांक जाणटे जे पेपर वाचणारे आहा तांकां जाणटे पेपर मेळना ते गोमंतक म्हणटात. कांय वाचपाचा जाला तर ते गोमंतकार येयला म्हणटात. तांकां खबर ना तो दुसरो कसलो पेपर आसा हे तांकां खबर ना. बातमी गोमंतकार येयली असं म्हणण्याची प्रथा आजय काही लोक आसा. म्हणजे पेपर म्हणजे गोमंतक हे जे समीकरण जाल्लेला होता आणि आमच्या पेडणेकरांक तर अतिशय पेडणेकरांक तरी हें आसा आणि पेडणेकरांतलो पेडणेकरपण जिवंत दवरपाच्या खातीर आणि माझी पेडण्याची भाशा पेडण्यांतले बारीक सारीक सण उत्सव जेन्ना जशे फुडें हाडलेत गोमंतकान त्याच प्रमाणे विशेष अंक करून पेडण्याची पुनाव वेगळ्या पद्दतीची पुनाव आमी दाखयलेली आसा. ह्या गोमंतकान दाखयली. हळंचो किल्लो कोणाक खबर नासलेलो तो हळंचो किल्लो ह्या गोमंतकान फुडें हाडलेलो आसा. खूब गोश्टी गोमंतकान केल्या. आमकां गोमंतका बद्दल भरपूर अप्रूप आहा. कोणाचेरय जर त्या टायमार प्रसंग येयलो जाल्यार गोमंतका कडेन धायतले. कोणाचा आतां खूब मेडिक्लेम वगैरे स्कीम येयल्यो पण त्या टायमार असल्यो स्किमी नासलेल्यो. ह्या स्किमीच्या वेळार कोणाकय कांय मोठो कॅन्सर जालो हार्टाचो कितें जाला तो लोक धांवान खंय ये तर गोमंतका कडेन ये आसले आनी तांकां खबर आसली की गोमंतक आमकां खंयसून तरी मदत करता. आणि ह्या बद्दल गोमंतकान केवळ साहित्याची चळवळ सुरू केली किंवा लोकांक वाचूंक बातम्यो पुरयल्यो असं नाही, जिवंतपणां दिली, माणुसकी दाखयलेली असली, माणसाक आर्थीक मदत उबी करून दिवपाचं काम
गोमंतकान केल्लेलो आसला. त्यामुळे आज म्हाका मुद्दम बुके बिके घेवन पेडण्यासून सरान म्हाका म्हटलं की तुका फुलां बिलां घेवन येवपाची गरज ना, पण म्हाका ती आसा ती कृतज्ञता म्हणून मी गोमंतकाक त्यांचं अभिनंदन करूंक गेलो. वर्षानुवर्षे ह्यान फुडें गोमंतकाची कीर्ती अशीच वाडाची अशी माझ्या भगवती कडेन मागतय. आणि तुमकां सगळ्या प्रेक्षकांक हेका रोज तुम्ही खंयचे गोमंतक वाचचो, गोमंतकाक प्रेम करूचा. आजवर प्रेम जसा दिल्लेला आसा तसाच तुम्ही गोमंतकार प्रेम करचा. धन्यवाद.